मिकी पाशेकोच्या अटक वॉरंटाविशीं याचिकेचेर जाप दिवंक गोंय सरकाराक हायकोर्टान 2 दिसांचो प्रास दिला. आदलो ग्रामीण उदरगत मंत्री मिकी पाशेको आड अटक वॉरंट काडचें म्हूण हायकोर्टांत याचिका आयल्या. सुप्रीम कोर्टान मिकीचो आव्हान अर्ज भायर मारून सुद्दां मिकी कादयेंत शरण येवंक नाशिल्ल्यान ताचे आड अटक वॉरंट काडचें म्हूण याचिकादारान हायकोर्टांत अर्ज घाला. सरकार ख्यास्त फरमायल्ल्या मिकी पाशेकोचेर एक्शन घेवंक फाटीफुडें जाता म्हूण सोमारा हायकोर्टान याचिकादार एडव्होकेट आयरिश रॉड्रिगीजान दावो केलो. बुधवार मेरेन हाचेर जाप दिवची म्हूण हायकोर्टान सरकाराक सांगला. The petition filed by me seeking that the court issue a warrant of arrest against convicted former Minister of Goa Miki Pacheco came up for hearing today. The public prosecutor has sought time, so the court was pleased to adjourn the matter to 8th of April, that is on Wednesday. मिकीची केस GMFCचे ट्रायल कोर्टान चलिल्ली. ताका लागून तेच कोर्ट मिकी आड अटक वॉरंट काडपाक शकता म्हूण हायकोर्टान म्हणला. The warrant of arrest usually has to be issued by the judicial magistrate first class. So the court has High Court is in its powers because all the records of this case are with the High Court. There are no records with the lower court of all the orders passed by the High Court and now the Supreme Court. So the High Court will pass appropriate orders directing the registry to place all the orders before the magistrate in Margao. कनिष्ठ अभियंतो कपिल नाटेकाराक मारपिटीच्या प्रकरणात जाल्ले ख्यास्ती आड मिकीन सुप्रीम कोर्टान घाल्लो आव्हान अर्ज कोर्टान 30 मार्चाक भायर मारिल्लो. मिकीन सुप्रीम कोर्टान ताचेर पुनर्विचार अर्ज घाला. ताचेर सुनावणी जावपाची आसा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. नेसाय पंचायत ग्राउंडावेले गोल पोस्ट काडपाक सोमारा पुलीस फोर्स घालचो पडलो. सोनू नगराक तेंकून आशिल्ली मेकळी जागा लोक फुटबॉल ग्राउंड म्हूण वापरतात. सुवात मेकळी आशिल्ल्यान थंय खेळप बंद करचें म्हूण सोनू नगरांतल्या एकल्यान मागिल्लें. थंयचे गोल पोस्ट काडून उडोवचें म्हूण दक्षिण गोंयचे पंचायत उपसंचालकान 4 वर्सां फाटीं आदेश दिल्लो. विरोध केल्ल्यान पुलिसांनी 14 जाणांक अटक करून गोल पोस्ट काडले. एकल्याक हॉस्पिटलांत घाला. नेसाय पंचायत मैदाना वयले गोलपोस्ट काडपाक सरकारी अधिकारी सोमारा आयले तेन्ना थळाव्या लोकांनी तांकां खर विरोध केलो. थळाव्या बायलांनी गोलपोस्टा भोंवतणी उबे रावन पुलिसांक आडायले. गव्हर्मेंटाचें काम करपाक आयल्या आमकां प्लीज कोऑपरेट करा. समज जायना आमकां फोर्स यूज करपाक पडटलो. आमकां तुमचे एगेन्स्ट करपाना. आमचे तुमचे पर्सनल कॉन्ट्रिब्यूट ना, तुमची एनिमिटी ना, काय ना. आमकां इनोसंट लोकांक त्रासांक घालपाचें ना. सो तुमी आमकां कोऑपरेट करा. तुमच्यान कितें आसा नेक्स्ट एक्शन तुमच्यान घेवपाक जाता. थळाव्या लोकांनी पुलिसांचें म्हणणें आयकून घेवंक ना. तेन्ना 10 मिनटां रावन पुलिसांनी लोकांक फोर्सान ताब्यांत घेवन पुलीस स्टेशनाचेर व्हेले. तेन्ना मैदानाचेर बरोच बोवाळ जालो. 14 लोकांक प्रतिबंधात्मक अटक केल्या उपरांत बुलडोजर वापरून गोल पोस्ट काडून उडयले. कुडतरीचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान ह्या प्रकाराचो निशेध केलो. आणि त्या ऑर्डरी प्रमाणे आमी आयज हांगा ती ऑर्डर एक्झिक्यूट केल्ली आसा. स्थानीक लोकांनी अपोज केलो आनी आमी तांकां बरे भशेन सांगलें की तुमी डिस्पर्स जायात आनी तांकां टायम दिलो 5 मिनटाचो. तरी पूण आमी 10 मिनटां रावले आनीक तरी पूण लोक ते डिस्पर्स जाले ना. त्या खातीर आमी कांय लोकांक ऑर्डर एक्झिक्यूट करपाक पुलिसांनी कस्टडीन घेतलो. नेसायच्यान प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. म्हापशाच्या अलंकार थिएटर आशिल्लो जागो ताब्यांत घेवपाच्या प्रस्नाचो अभ्यास करपाक म्हूण एक समिती नेमपाचो निर्णय सोमारा पालिकेचे बसकेंत जालो. लिजाची मुजत सोंपिल्ल्यान ती जमीन ताब्यांत घेवन थंय बिल्डींग बांदपाचो पालिकेचो विचार चल्ला. पालिकेच्या दुकानाचें भाडें वाडोवपाचें ह्या बसकेंत थारलें. म्हापशा पालिकेची खासा बसका सोमारा जाली. लिजाचेर दिल्ली सिने अलंकार बिल्डींग मोडून थंय मार्केट प्रकल्प बांदपाची पालिकेची येवजण आसा. डिसिजन कितें आसा आमी थिएटराचे घाल्ले प्रपोजलांत काय तरी परत आमी आमच्या दुसरे कमिटी सब कमिटी ताका वचून मागीर परत आमी कावन्सिलाक घालपाची तयारी केला. पालिका बाजारांतल्या स्टॉलांचे भाडे वाडोवपाचो निर्णय पालिकेन घेतला. पर हाका 81.85 पैसा करपाचें ठरयला. कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लीक टॉयलेट्स मेन म्हणजे म्हापसा बाजारांत जाय आशिल्ली आमकां. थोडी वार्डांनी सामकी बाद जाल्ली आसा. म्हापशेच्यान प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे. घेऊ एक विराम.